कारकीर्द लाभची इतके देवाकडे मागणे. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. गोंय गांवभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीपिका कोडकर गोमंतक आवाज गोंयच्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. 10वीच्या परीक्षेक जाली सुरवात. दिवचल केंद्रांतल्यान 799 विद्यार्थी दितले 10वीची परीक्षा. भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक पालक आनी शिक्षक आशिल्ले हाजीर. शिवोले वडाच्या झाडार चडिल्ल्या मनशान प्रशासनाक काडलो घाम. आयतारची रात झाडार घालून सोमारा सकाळी देंवलो सकयल. काँग्रेसीचो अमित पाटकार फाटले 2-3 दीस नॉट रिचेबल. पाटकार फोन घेना म्हणटा ते आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास. आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरांचें स्पश्टीकरण. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो वांगडी दीपक शर्मा आनी सोरेशा गुळेन दोगा बायलांक हेगड्यांचेर केल्ले छळ प्रकरणात जामीन जाली मंजूर. काँग्रेसीचे लोकसभा उमेदवार अजूनय थारना. गिरीश वेंझी लागले प्रचाराच्या कामाक. आणि पेडणे-पात्रादेवी चेकपोस्टा वयल्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारीक उत. आयतारा 2 ट्रक धरले. एका ट्रकाचेर उपजिल्हाधिकारी शीर जाल्यार दुसरे ट्रकाचेर अबकारी खात्याची कारवाय. लाखांनी रुपयांचो सोरो जप्त. आता खबरो विस्तारान. गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वीच्या परीक्षेक सोमारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतल्यान 799 विद्यार्थी 10वीचे परीक्षा दितले. पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर गडबड दिसताली. भुरग्यांक परबी दिवपाक पालक आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले. आज 10वीच्या आमच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा सुरू जाता आनी त्या भुरग्यांक एक ऑल द बेस्ट दिवपाक आनी तांकां एक धीर दिवपाक आमी सगळ्या टिचरी आयिल्ले आसा. तर हांगा जेन्ना टिचर येता तेन्ना तांकां एक प्रकारचो एक कॉन्फिडन्स येता पेपर बरोवपाक आनी भंय कसो दिसप. सो सगळ्या 10वीच्या भुरग्यांक राधाकृष्ण हायस्कुला तर्फे ऑल द बेस्ट. म्हाका खूब बरें दिसता. आय एम व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज पूर्ण वर्स आमी ह्या दिसाची खूब वाट पळयल्या आनी आयज फायनली तो दीस आयला ज्या पेपरा खातीर आमी पूर्ण वर्स प्रिपेर केला. त्याच्या खातीर ताका आन्सर तो पेपर करपाक आमकां खूब एक्सायटमेंट आसा. आनी आतां 9:30 आमचो पेपर स्टार्ट जातलो. म्हणल्यार केन्ना पेपर स्टार्ट जाता अशें जालां सगळें. 10वीची परीक्षा दितात. दिवचले खातीर श्री शांतादुर्गा हायस्कूल मुखेल केंद्र जाल्यार अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल उपकेंद्र आसा. सोमारा 10वीचे परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान चडशे विद्यार्थी अर्दवर पयलींच परीक्षा केंद्रा कडेन जमा जाल्ले. चडशा विद्यार्थ्यांनी आपलो सीट नंबर खंयच्या क्लासरुमांत पडला ताची खातर जमा करून घेतली. ह्या भुरग्यां वांगडा तांचे पालक तशेंच कांय शाळांचे शिक्षकय परीक्षा केंद्रा कडेन आयिल्ले. परीक्षेची वेळ आयली तरी लेगीत चडशे भुरगे अभ्यासात गुल्ल आशिल्ल्याचे दिसून येताले जाल्यार कांय विद्यार्थी टेन्शनांत आशिल्ल्याचे दिसताले. परीक्षेची वेळ जाली तेन्ना भुरग्यांनी क्लासरूमांत वचपाक सुरवात केली तेन्ना तांच्या वांगडा आयिल्ले पालक आनी शिक्षकांनी ह्या भुरग्यांक बेस्ट ऑफ लक अशें म्हणलें. इंग्रजी विशयाच्या पेपरान परीक्षेक सुरवात जाल्ली आसा. येता त्या 23 एप्रील मेरेन ही परीक्षा चलतली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा सांजे शिवोले वडाच्या झाडार चडिल्लो मनीस 12 वरां उपरांत सोमारा सकाळी आपुणूच सकयल देंवलो. सकयल देंवल्या उपरांत अणजूण पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतलो. फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा सांजे श्रीकांत मौर्य हो 34 वर्सां पिरायेचो इलाहाबादाचो मनीस शिवोलच्या कीर्ती विद्यालया कडल्या वडाच्या झाडाचेर चडिल्लो. ताका वडाच्या झाडाचेर चडिल्लो पळोवन कोणे तरी हणजून पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले
तांणी बाबापुता करून ताका सकयल देंवोवपाचो यत्न केलो, पूण तो कसोच सकयल देंवपाक तयार नाशिल्लो. उजो पालोवपी दळाचे जवान क्रेनीचे मजतीन ताका देंवोवपाक वयर येतात ते पळोवन तो आनीक वयर चडपाक लागलो. ही कवायत राती 2 मेरेन चालूच आशिल्ली. निमणे पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवानूय विटले आनी ते थंयच्यान गेले. पुराय रातभर हो मनीस झाडाचेरूच रावलो आनी सोमारा सकाळ फुडें कोण ना तें पळोवन तो सकयल देंवलो. इतल्यात पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतलो. फुडलो तपास चालू आसा. फायर ब्रिगेड हाडलेली आसा आनी तो जेवपाकूच सोदिना. ते वयर गेल्या पूण अजून तो फुडें वयता झाडांचे वयर वयता. म्हाका व्हडली फायर ब्रिगेड हाडले ते बाबडे वयर चडले. पळोवया तो सद्या आतां फायर ब्रिगेडीचे मनीस वयर सरल्या गेल्या वयर आनी तो फुडें वयता. येयना तो लागीं येयना कापयता तेंचे उलाप चालू आहा म्हणटा तो येयना चड वयर आहा 70-80 मिटर वयर आहा तो. तो तेची कुशीक आहा म्हटल्यार बरो डिस्टन्स अबावट 5 to 6 मिटर लागीं आहा ती. तो उलयता एकामेका कडेन जायना तेंचे कडेन फुडें वयता खाची वयता. सफलता म्हटल्यार आमी आमचे परीन ट्राय केली ताका काडपाक. आमकां सकाळीं म्हणजे इवनिंग 6 कॉल आयिल्ले म्हापसा फायर स्टेशन. सो आमी येवन पयलीं ट्राय केली. लॅडर आमची लायली. लॅडर लावन आमी पयलें जाल्यार तो आमची लॅडर पावना जाली तिका वयर. तितली हायटीर तो आमची लॅडरी वयर आसलेलो. सो आमी पणजेच्यान आमच्या हेडक्वॉर्टराचेर आमी कॉल केले आनी आमची APLची फ्रंट टेबल लॅडर आसा ती आमी मागयली. सो ते आयले आनी ट्राय केली ताका वयर वचून आमी रेस्क्यू करपाक. पूण तो देंवपाच्या मनस्थितीन ना. ताका आमी खूब रिक्वेस्ट केली. म्हाज्या हवालदारान रिक्वेस्ट केली, फायर फायटरान रिक्वेस्ट केली. ताच्या पांयां पडले आमी. यो खाला तुका कितें जाय ती आमी हेल्प करता. पूण तो कसोच आयकपाक तयार ना. तेचें एकूच उतर आहा की आप जाओ, आपको किसने बुलाया, आप जाओ, मैं उतरूंगा सुबह मैं उतरूंगा, आप सुबह आ जाओ, देखो इधर मैं नहीं रहूंगा. हेंच तेजें उतर आहा. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार फोन घेना म्हणटाय चुकीचे. कांय मिडियान आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केलो म्हणून नापाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचे स्पश्टीकरण. अमित पाटकार खंय 2-3 दीस जाले नॉट रिचेबल. फोन घेना आनी नॉट रिचेबल हातूंत फरक आसा म्हणून पालेकार उलयलो. काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचो फोन फाटले 2-3 दीस नॉट रिचेबल मेळटालो. हांवें अशें खंयच म्हणूंक ना की अमित पाटकार फोन घेयना. आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकराचें स्पश्टीकरण. कांय मिडियान खंय चुकीचो अर्थ घेतलो. अर्थाचो अनर्थ करपाक जायना. म्हाका दिसता हांवें एक पर्टिक्युलर चॅनलाक स्टेटमेंट दिल्लो की पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस इज नॉट रिचेबल, वी आर अनेबल टू रीच हिम म्हणून. बाकीच्यांनी तो पिकअप करता आसतना वेगळे तरेन आन्सर दिला की आय हॅव ट्रायड कॉलिंग हिम एंड इज नॉट पिक्ड अप माय कॉल. आय हॅव व्हेरी कॅटेगॉरिकली सेड दॅट वी आर अनेबल टू रीच हिम. बट त्या बरोबरच हांवें होय स्टेटमेंट केला की वी आर इन टच विथ सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस. गोवा डेस्क इन्चार्ज बाब माणिकराव ठाकरे हांचे कडेन आमी टचान आसा. सो वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया अलायन्स आनी आमी सगळे एकत्र आसा. सो म्हाका दिसता विरोधकांक खंय तरी जर चलबिचल जाले आसत की हे हांचे भितर प्रॉब्लेम आसा, दॅर इज नथींग दॅट यू नीड टू बॉदर अबावट. तुमी तुमचें घर सांबाळात. आमी सक्षम आसा. आमी आमचें ऑलरेडी कॅम्पेनींग सुरू केल्या. एज सून एज द कॅन्डिडेट इज अनाउन्स वी वील बी ऑन ग्राउंड विथ द कॅन्डिडेट. एज फार एज वी आर कन्सर्न वी आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड. भाजपा म्हणयाऱ्यांच्या टिकेक जाप दिवन वेळ वगडावचो ना अशें म्हणीत ॲडव्होकेट अमित पालेकरान कथीत सोरो घोटाळ्या वयल्यान भाजपाचेर टिका केली. अगेन्स्ट दीस ते पेड जे तांचे स्पोक्सपर्सन आसा तांचे बद्दल उलोवपाक म्हाका दिसता आनी वेळ टायम आनी वेस्ट करपाचो ना. तांकां दिसता की तांणी कळ काडली म्हणून ते आमकां ते लागतलें म्हणून कांयच फरक पडना. आमी जे विरोधक म्हणून आसा, जे भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक हरोवपाक करप्ट कॅन्डिडेट जे आसा, लाचार जांचे कॅन्डिडेट आसा तांकां जे हरोवपाक जे आमी प्रयत्न करतात ते आमचो पुरेपूर चालू आसा. आनी आमकां खबर आसा की नॉर्थ आनी सावथ गोवा इनफॅक्ट इनिशियली BJPक दिसतालें की नॉर्थ गोवा वूड बी इजी फॉर देम. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो वांगडी दीपक शर्मा आणि सोऱ्याच्या गुळेंत 2 बायलां खेळगड्यांचेर केल्ल्या छळ आनी मारपेट प्रकरणात अटक केली. ह्या प्रकरणात ताका आतां जामीन मंजूर जाल्या. गोंयांत जावपी फुटबॉल टुर्नामेंटा खातीर हिमाचल प्रदेशांतल्यान
वुमन फुटबॉलर्स जी रिप्रेझेंट करपा खातीर आयिल्ली हिमाचल प्रदेशाक ह्या पंगडा मदले काल 2 बायल फुटबॉल खेळांगड्यांचेर हात घालपाच्या आरोपा वयल्यान म्हापसा पुलिसांनी भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्याक अटक केल्या. सोऱ्याच्या नशेत ताणी आपल्याचेर हात घातिल्ल्याची कागाळ खेळगड्यांनी म्हापशा पुलिसेन केली. ताचेर एक्शन घेतकूच दीपक शर्मा ह्या कोचाक म्हापसा पुलिसांनी काल शेनवारा अटक केली. अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाच्या कार्यकारी समितीचे वांगडी दीपक शर्मा हे मुळात रावपी हिमाचल प्रदेशातले. हांकां काल म्हापसा पुलिसांनी 2 बायल फुटबॉल खेळांगड्यांचेर छळ आणि मारपेट केल्ल्यान अटक केली. त्याच संदर्भात आयज दीपक शर्माक 40,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर आणि त्याच रकमेच्या 2 थळाव्या जामीनदाराचेर न्यायालयान आयज तांकां जामीन दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. लोकसभा वेंचणूक आतां एका म्हयन्यार पावल्या. भाजपाचे उमेदवार थारून प्रचाराक वय लागल्यात, मात काँग्रेसीचे अजूनय उमेदवार कोण ते थारना अशी गत सध्या गोंयच्या राजकीय मळार पळोवपाक मेळटा. काँग्रेसीच्या ह्या सगळ्या आपसी बोवाळांत पक्षाचे कार्यकर्ते बेजारल्यात. जाल्यार गिरीश चोडणकर हांणी काणकोणा सावन दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हणून प्रचाराक सुरवातूय केल्या. दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साचो भाग आशिल्लो आपाचो आमदार वेन्सी वेगसानूय मडगांवां कॉर्नर मिटिंगो घेवन लोकसभा प्रचाराचो नेट धरला. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावली तरी अजूनय गोंय काँग्रेसीचे उमेदवार थारूंक ना. दिल्लींतल्यान काँग्रेस उमेदवारांच्यो वळेरेर वळेऱ्यो जाहीर जायत आसा, मात गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात अजूनय जाहीर जाल्लीं ना. गोंयच्या 2 लोकसभा सिटां खातीर सध्या गिरीश चोडणकार, अमित पाटकार, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आनी फ्रांसीस सार्दिन हांची नांवां चर्चेत आसा, मात ह्या नांवांकूय खंय विरोध जाता. उमेदवारी कोणाक दिवची हे विशीं कन्फ्युजन आसतनाच आतां गिरीश चोडणकारान मात नेट धरला. ताणें दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हण काणकोणच्यान प्रचाराकूय सुरवात केला. जाल्यार दुसरे वटेन बाणावलीचो आमदार वेन्सी वेगसानूय लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. औपचारीकरित्या नांवां जाहीर जायनासतना प्रत्यक्ष ह्या दोगांय उमेदवारांनी प्रचाराक सुरवात केल्ल्यान सध्या राजकीय मळार चर्चेक वेग आयला. तशें पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीची ही सुशेगादपणां गोंयच्या मतदार राजा खातीर नवेदाद न्ही. आतां ती सच्चीच जाल्या. विधानसभा वेंचणूक आसूं नाजाल्यार मुख्यमंत्री थारोवप, लोककौल आसून सरकार स्थापन करपाक कळाव आनी आतां लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार थारावपा विशींचें कन्फ्युजन हें ताचेंच उदाहरण. राजकारणांत योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवप गरजेचें आसता. ताका लागून काँग्रेसीन वेळेचें म्हत्व लक्षात घेवन उमेदवार जाहीर करप आनी लोकसभेच्या तयारेक लागप म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशांत वेंचणुकीचो माहोल सुरू जाल्लो आसतना गोंयच्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारीकूच आयतारा पेडण्यात 2 ट्रक धरले. उपजिल्लोधिकाऱ्यान अबकारी खात्याच्यो 2 वेगवेगळ्यो कारवाय, लाखांचो सोरो जप्त केला. एका ट्रकाच्या ड्रायव्हराच्यो फुडज्यो. आयतारा सकाळी पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हांच्या फुडारपणा खाला गोंयच्यान महाराष्ट्रात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर कारवाय केली. दुसरे मोठे कारवायेत अबकारी खात्यान सांगावेल्यान आंध्र प्रदेशात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर धडक कारवाय केली. ट्रकांतल्यान गोरवांची खावड व्हरता म्हूण सांगून पुलिसांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो यत्न फसलो. ट्रकांत 1250 गोंय विस्कीची बॉक्सां आशिल्ली. ह्या धरिल्ल्या सोऱ्याच्या आनी जप्त केल्ल्या ट्रकाचे मोल वट्ट 42 लाख रुपया इतले जाता. सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्या कारणान पेडणे म्हालांतल्या ठिकठिकाणी जे चेक नाके आसात त्या चेक नाक्याचेर कडक तपासणी गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपी गाडयांची जाता. तेच भशेन महाराष्ट्रातून गोंयांत येवपी गाडयांची चेकिंग सुरू आसा. आयज सकाळी 9:30 वरांचेर पेडणे अबकारी खात्याचे कांय अधिकारी पत्रादेवी ह्या चेक नाक्या वयल्यान एक कंटेनर एकूण 30 लाखाची चोरटी दारू घेवन वचपाचो प्रयत्न करत आशिल्लो. तातूंत 1250 क्वार्टर्सची बॉक्सां आशिल्ली आनी ताची किंमत जावन आसा 30 लाख रुपया. आनी जो कंटेनर धरला त्या कंटेनरची मोल आसा 12 लाख. वट्ट
42 लाखांची चोरटी दारू आणि वाहन जप्त करपाची कारवाय पेडणे अबकारी अधिकाऱ्यान केल्ली आसा. ही चोरटी दारू अशीच वरचेवर महाराष्ट्रान वयता अशे तक्रारी आसात. हाचेर कडक लक्ष दिवचो आणि जे कोण चोरटी दारू महाराष्ट्रान व्हरून सरकारचो महसूल बुडोवपाचो यत्न करता तांचेर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. सुरंगा नांवांतूच परमळ भरला. मात वर्सभरान फक्त 15 दीस फुलपी ही फुलां आयज शारांनी खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटात. गांवगिऱ्या वाठारांतली बायलांच आयज ह्या सैमाच्या देणगेची जपणूक करतना दिसतात. तर पळोवया सुरंगाचो परमळ दाखोवपी गोमंतक TVचो स्पेशल रिपोर्ट. सुरंगा नांवांतूच परमळ भरला. ह्या परमळाक शब्दांक गुंतपाची गरज ना. त्या त्या हंगामात बायलांच्या माथ्यार सुरंगा, हातो, ओवळां सारख्या फुलांची सुंदर अशी फाती दोळे भरून पळोवपाक मेळटा. आश्वेची अश्विनी सावंत आयजूय सुरंगा पुनावन ताचो सुंदर असो वळेसर करून विकता. आपल्या घरच्या कामांतल्यान वेळ काडून आवडीन ती हे काम करता. आई कितें करता गे? सुरंगा काडटा गो. कसली गे सुरंगा? वासाची गो सुरंगा. हांव बसून म्हयन्यान फुलतात न्हू सुरंगा. ती एकाच म्हयन्यान फुलतात, 15 दीस आसतात गो. ओके. कितल्यांक येवचें पडटा तर तुका? येता गो, म्हाका टायम मेळटा तसो येता 7 6:30 येवपाचें. कितको टायम मेळटा तितको येवपाचो. तसो न्हू, बेगिना येवचें पडटा? ना, बेगीन कळना ना न्हू ते. बारीक आसता न्हू ते, कळना ते. सकळ येयल्या उपरांत उसरा येयल्या उपरांत बरें कळटन मातशें न्हू. नाल्यार कुसलो काडूंक गयो काय करूंक गयो तो कळना ना न्हू कुठलो आसता. ते म्हणून कळना, तेका लागून कळना ना. सुरंगा ही कसली फुलां? वासाची. ओके. लोक उमेदीन घेता 50 रुपयांनी माळटा. उमेद आसता न्हू लोकांक. आमकां आसले तरी आमी काडून माळिल्लो न्हू. उमेदीन वासाचा फूल म्हणून माळटा. केगां, सुरंग आता मेळना ना न्हू, ह्याच म्हयन्यान मेळटा न्हू. ही सदी नासता न्हू सुरंगी बी. हातो, केगां, वासाच्या ह्या मेळना न्हू. सुरंगी फुलांतूय 2 प्रकार आसता हे जाणात तुमी? हय, आयकून अजाप दिसतले. सुरंग ही बायल तर बुरंग हो दादलो. अश्विनी सावंत हांणी हो फरक समजावन सांगलो. सुरंगाच्या हेतून कितें दादलो आनी बायल आसता? दादलो आसता भुतू, देव आसता भुतू. योग देव आसता तो. आमी काय आईगेर आमकां मेळोन नासली न्हू गो. तिका आमी दोपक्यार म्हणून वचू आनी काडू आमी. आनी मीच पयलीं धांवूय गो. एक साळू आसला म्हाजी ह्या वांगडी, एक ह्या इशे आसला, एक रेवती आसला, एक सुगंधी आसला. मी मातसो हुशारच न्हू. मी आपला धांवूय म्हाका मेळटत नाल्या आनी काडी आनी हाडू. ते काय करू देव काडू मुगो आनी आमी फाडसा आनी माळू यो कासू न्हू वासाचा. कुठल्या म्हयन्यान ही मेळना न्हू. बाकीची फुलां कुठल्या म्हयन्यान मेळटा. सुरंगाई मेळना न्हू. ओके. तेका लागून म्हणून आमी ती तशें करता. कळ्ळें न्हू आमकां ती. पूण तशें न्हू, सुरंगा भितून दादलो आनी बायल म्हणजे कितें? देव आसता न्हू तूं. सुरंग म्हटल्यार? सुरंग म्हटल्यार बायल. हो. आणि बुरंग म्हटल्यार दादलो. दादलो तितून ह्यो आसता देव आसता. सुरंगा माळटात. आनी त्या तर आमकां मेळना नासलें म्हटल्यार आमी ह्या माळू न्हू. ओके. ती माळू न्हू आमी. आमकां मेळना नासलेली. मेळना ना म्हटल्यार काही माळी येता न्हू. तुमी हांगासर स्टूल बीन घेवन येयल्या? स्टूल घेवन येयला म्हाका म्हाजो हात पावतना ना, मेळना न्हू ही. म्हणून म्हाका स्टूल घेवन येवचा पडटा. ओके. नाल्यार हात पावना न्हू तेका लागून हात स्टूल घेवन येवचा पडटा. नाल्यार गांवानूच न्हू. तुमी विकतात बीन? अशें कोणाक विकता पूण मी दिता गो. आसूं जाल्यार म्हाजी फ्रेंडां आसता न्हू. संतली न्हू. म्हाका योग दी. म्हाका टायम मेळना मुगो. काजीचो सिजन आनी सुरंगाचो सिजन जाता. म्हाका सारन मारता काय मारता म्हणून सगळं जाता न्हू तो. म्हणून म्हाका टायम मेळना गो. कितली सुमार काडटा तूं? काडटा 4 वळेसरांची. हालीं 4 वळेसरांची काडली. 4 रंगयची. 4 एक दिती मुगो. नाल्यार काय आता एक फ्रेंडाक येतला, एक दुसरा फ्रेंडाक येतला असं करता न्हू. गेला मगे म्हाका काय मेळांक नाका. कितली सुमार आता पिशवेन कितली जाल्या दाखय? जाली 1 वळेसराची. पिशवी फाटली भो. लागली न्हू. 1 वळेसराची जाली ही भो. कितले म्हणल्यार तुमी वळेसार गुत्ता? मी 4 वळेसर गुत्ता. कितलो टाइम लागता?
अगो मी फडसायनी ना मी बश्टी गुत्तोय फडसांग जाल्यार देड काडचो पडटा अशें करचें पडटा हा तुका दाखयता दाखय पळय ती सुरंगा दाखयता हा हे फडसांग जाल्यार टायम खूब वयता गो बाय म्हाज्या कडेन जाता गो हें असलां हे बघ असा करचा लागता मागीर तो ल्हान बरो पोतलो अशें तांकां सावका हे पोतलो ओके अशें दाखय अशें दाखोव ही सुरंगा ही सुरंगा ओके अजून फुलांक ना ती ती कितल्यांक फुलता फुलतली 8 कशी पयली काडची पडटा ना ती फुलली मगे ह्या फुलतर मगे जायना ती मगे जायना आनी पिशेन आतां बांदून बी दवरूंक जाय बरी पोटली तर ती उताक मेळटली नाल्यार मेळची ना ओके नाल्यार अशी दवरल्यार रोखडे फुलतली सुरंगाच्या घमघमाक लागून तांचो वेगवेगळ्या तरेन उपेग जाता. ह्या फुलांतल्यान तेल लेगीत काडटा अशें अश्विनी सावंत सांगता. ती कित्या खातीर आनी यूज बी अशी जाता त्याचं काय तरी ते मराठ्यान ह्या काढतात त्याला व्हरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. तरणाट्या पिळगेच्या वाचना कडेन सद्याक फाट जायत चल्ल्या. मात वाचन हे मनशाच्या प्रगती खातीर सामकें म्हत्वाचें. अशाच एका वाचन मोगी जाणटे बायलेची काणी आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. मराठीत एक ओपारी आसा, वाचाल तर वाचाल. पयलींच्या तेंपार लोक खूब वाचन करताले. मात काळ बदलत गेलो आनी मनरिजवणेची साधनां वाडली. हातूंत मनशाची वाचनाची आवड नाच जायत गेली. आयची तरणाटी पिळगी तर फक्त मोबायलांत. ह्या अशा नकारात्मक परिस्थितींतूय सकारात्मकता फाकोवपी एक बातमी आमी तुमचे मेरेन आयज घेवन आयल्यात. ही मांद्रे पेडणेची जाणटी कालिंदी मांद्रेकर. हे जाणटेक वाचनाची खूब आवड. खासा करून ती पेपर वाचपाचो अजिबात सोडिना. तातूंतले तातूंत दैनीक गोमंतक खंय तिचो सामको आवडीचो. आपले सयत हेरांकूय वाचनाची आवड निर्माण जावची म्हूण सदांच तिची धडपड. जेवच्या पयलो पेपर आता पेपर वेलो गोमंतक न्ही घरा पहिले चप्पल करून पहिले बाकीचे पाठले सदांच आता म्हणून नाही. आणि हांव एकटे वाचता अशें न्ही, घरांतल्यांगे वाचून दिता. आणि म्हाजे जे नेबर आसा पळय फ्रेंड आसा आमकां सद्या कितें जालां म्हाजें घर चालू आसा न्ही बांदता तें हांव न्यूजपाक हरमरकारां कडेन आसता. तो पेपर घेवन तांकां वाचून दिता. म्हणजे प्रचार करत आसता. तशें बुकां बी वाचता. हय आवड आसा. आवड आसा. ओके. कसली म्हणजे कादंबरी बीन तशें? कादंबरी ना, जास्त करून छोटी छोटी पुस्तकां अशी वाचता. हिस्टोरिकल जास्त करून हे आमचे सनातन विषयी ते पेपर वाचता. ओके. कित्याक दिसता तुमकां की वाचचें म्हणून? वाचचें म्हणून म्हाजें अशें एज आसा म्हणजे भुरगेपणाच्यानच म्हणजे हांव विद्यार्थी तशें आसतना पासूनच म्हाजें हे अशें ध्येय पुस्तक एक वाचन. अगदी लहानपणी तुका कळना पण नंतर तुका ते वाचनातले तुका मुख्य असे विषय कळटा. कळ्ळे न्ही. आता हांव लायब्ररीन येता आणि परत लोकां कडेन म्हणजे म्हाजे फ्रेंड आसा पळय त्याच्या घोवाक हे बालवाडी टिचर त्या घोवा कडेन खूब पुस्तकां आसात. ती हांव हाताळटा तांचे कडेन गेले कसली गो पुस्तकां ती अशें म्हणटा. ताका हांव तांचे कडेन खंयचें पुस्तक घेतलें म्हणून ती म्हाका विचारना. मागीर वाचता. मागीर ती म्हणटा तूं घरा व्हर. हांव घरा व्हरना म्हणटा तो बाबू आमचो आसा सांगून येता भुरगीं कितें करूं शकता किंवा ते खंय गेले. आतां कितें आमी बिजी आसा आतां घर बांदता न्ही म्हूण कोणाच्या पुस्तकांनी हांव हाडना. कळ्ळें न्ही. म्हणून हांव पुस्तकां थंयच वाचता आनी येता. ओके. कितली वर्सां जातली आतां तुमी लायब्ररीन येता? लायब्ररीन जवळ जवळ आतां
500 वर्ष तरी जातली. आता टीव्ही, मोबाईल, सोशल मीडियाक लागून लोकांनी पुस्तकां वाचपाची सोडला. हे गजालीची कालिंदी मांद्रेकाराक खंत दिसता. भुरग्यांक वाचना कडेन आकर्षित करपा खातीर खासा यत्न करचे पडटले अशें तिका दिसता. आता झाले कितें, हे सगळे मोबाईल लायक झालेले आसा. आता मोबाईल तांकां सगळे विशय येता. खंयचो निबंध जावं कसलो विशय तांकां जर वर्गात उलोवपाक जाय किंवा बरोवपाक जाय ते मोबाईल तांकां मदत करता. आता मोबाईल म्हाका आवडना जास्त. आवडटा म्हटल्यार काही ठरावीक गोष्टी. म्हाजो मोबाईल सादो आसा आनी घरांतल्यान तो मोबाईल घेवन हांव पळयना. केन्नाय तरी एका स्वामींचो कितें तरी संत समागम आसता तेन्ना हांव सांगता मातशें दाखय गो म्हाका, कितें बरयलां अशें तांकां विचारतात आनी वाचताय. पण आता भुरग्यां कडेन जालां कितें, एक्चुली हे जालें कितें, मुळातच आमी जेन्ना भुरग्यांक जल्म घालता आनी वाडयता आमचे गूण भुरगीं जास्तीत जास्त घेता. म्हणून आवापान कितें आसता, भुरग्यांक लायब्ररीन हाडपाक जाय. जेन्ना हाडले न्ही कितें आसता, ल्हान भुरगीं तांकां रंग काही चित्रां आवडटा. ऑटोमॅटीक आवय सांगपाचें बाबा कितें बरी पुस्तकां आसत, पण ते रंग आनी छान छान पळय गोश्टी आसत, छान छान जनावरां आसत, कुतू आसा, माऊ आसा, पॅरट आसा, पोपट आसा वगैरे तांकां सांगत न्ही आनी दाखयत ती भुरगीं ते तरी पळयता. म्हणजे तांचे कितें ज्ञान वाडत आसता. करता 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 ताका अशें हाडपाक जाय. एकदां हाडून भुरग्याच्या तकलेन तशें बसना. तो म्हणटा जाले गेले, तो खेळोंक गेलो, क्रिकेट जावं नाल्यार तो मस्ती करो काय करो. हे आमचें काम आसा, वडील माणसांचें. हातान पुस्तक घेवन वाचपाची एक वेगळीच मजा आसता. तिचो आनंद नवे पिळगेन घेवचो अशी मांद्रेची रिडींग लेडी कालिंद्री मांद्रेकाराचो उलो. वया प्रमाणे तांकां शाळा शिकोवनी, पण भुरग्यांक हांगा आदी हाडपाक जाय आनी तांकां वाचपाक जाय. आनी आवय बापायन सुद्दां लायब्ररीचेर रजिस्टर करपाक जाय आपलें नांव आनी घरा पुस्तकां व्हरपाक जाय. कितें आसा, जेन्ना आवय बापूय वाचता भुरग्यांचें लक्ष थंय वता. म्हाजी आई वाचताली, म्हजो बाबा वाचलो, म्हजो भाव वाचतालो. कादंबरी वाचावं किंवा ललिता लेख वाचवं अशें म्हाजें कांय म्हणणें ना. कसलीय गोश्टी पुस्तकां वाचावं, सगळ्याचें ज्ञान मेळटा. कशाचें ज्ञान ना अशें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयाक तेंकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गांतल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमचे खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत, गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स, दोडामार्ग रस्त्याचेर, रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आनी 8080626082.